शुभ वर्तमान। स्नानीक जो हांव बंदीत आसा, राखचें वा राखून रावचें सलीस न्हय। आपणे राखून रावलेलो सो शेवट संपूर्णतायेक पावला म्हूण पारखुचेंय सलीस न्हय। हे दिशेन स्नानीक जुवांचें सवाल प्रामाणीकपणाचें। मेस्सियाक तो राखून रावल्लो, मेस्सियाक खस्त ताणें वाट तयार केल्ली। आतां ताका चड न्हय तरी थोडो दुबाव मारलो। येवसो आसा तो तूंच की वा आमी आनी एकल्याची वाट पळोवंक जाय म्हणलें सवाल आपल्या शिसामुखांत जेजू लागीं तो विचारूंक लायता। जेजून चल्लेली जिणेरीत वा ताण्या पातक्यांतय पिडेस्तांतय दुर्बळ्यांतय दाखयलेलो विशेष स्वागत असो मनोभाव स्कांदल असो जायनासतना रावंक कश्ट म्हणून जेजू जाणा आसलो। जुआंकी अशेंच बगलें जायचें। मालाकी प्रवादीन आपल्या पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायान सांगले परी सर्वेस्पराच्या भिरंकूळ दिसाच्या येण्याक लोकांक जुआवन तयार केल्लें, पूण जेजू आपणे चिंतल्ल्या एका उर्बेस्त झडती करपी व्यक्तित्व असो जावन ताका दिसलो ना। जुआंच्या शिसांक दिल्ले आपले जापींत जेजू इजाया प्रवादीन 60 आनी 21 अध्यायान सांगून दिल्ल्या आनी लुकाच्या सुवार्तेंत 4थ्या अध्यायांत विवरिल्ली आपल्या व्यक्तित्वाची झळक दिता। तेंच ल्हानांक लागीं करचें आनी दुर्बळ्यांक सुवार्ता परगडचें व्यक्तित्व। जेजू खरोच मेस्सिया म्हूण परगडचें व्यक्तित्व। हाका सुवार्तेचें स्कांदल म्हणयांगी, पूण हें पातयेंनी सुकोवचें स्कांदल न्हय, पातयेंनी वाडोवचें स्कांदल अशें जावंक जाय म्हूण जेजू आशेता। सुवार्तेंत जेजूचींच उतरां आमकां आमच्या सोडवंदाराक राखून रावच्या बरोवशांत शेळेनाशें सांबाळतात। तेच परी मनशा जिणयेंत म्हणजे आमचे जिणयेंत आनी आमच्या भावां भयणींचे जिणयेंत दैवीक हाजरी देखूंक प्रेरीत करतात। सुवार्तेचें स्कांदल आमकांय मातशें धर्न हालयता, कित्याक देवाचो शब्द मनीस जावच्यांत सडावत पिडेस्तस आसचें आमचें संपूर्ण मनशापण तो आपलें करून घेता। तें मनशापण गूण करता आनी तें मनशापण बाचाव करता। हें सुवार्तेचें स्कांदल स्विकार करच्याक नतालांचो संदेश स्पश्ट जाता। शुभ वर्तमान।